स्टार्ट कर. झालं ना. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयला स्पेशली बिकॉज ऑफ लाला की बस्ती जी एक गोंयांत सगळे जाण जाणा की लाला की बस्ती खंय आहा, कोणे केले आनी हेचो आमच्या आमदारान एसेंब्लीनूय मेन्शन केल्लेलें आहा. जाल्यार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हटल्यार आयज हायकोर्टाची एक ऑर्डर येयला. त्या ऑर्डरीन जे लाला की बस्तीन जे लोक रावताले तेंच्यांनी जे अपील केल्ले की तेंची घरां मोडची न्हू, तेंकां चान्स दिवचो म्हणून. सो ते जे कितें अपील तेंच्यांनी केल्ले डेमोलिशनाचेर ते कोर्टान काडून भायर मारलेले. म्हटल्यार हेच्या पयलीं जी 2010 ऑर्डर जाल्ली आनी तेच्या पयलीं जे कितें डेमोलिशन ऑर्डर्स आसले ते डेमोलिशन ऑर्डर आतां उरले. आतां लाला की बस्तीचेर जर तुमकां सांगपाक गेल्यार तुमी फाटल्यान स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता की लाला की बस्ती ही कशी जाल्या. ही सगळी एग्रीकल्चर लँड कोमदादाची एग्रीकल्चर लँड आनी लाला म्हणून जो थंय रावता लालाचेर तेवढेन 18 केजा अंडर तेणी शेत रोवपाक म्हणून जागो परचेस केल्लो आनी त्या जाग्याचेर तेणी भायल्या लोकांक तेणी प्लॉट करून विकले आनी घरां बांदपाक दिले. हेतून पंचायतूय इनवॉल्व आसा, हेच्या पयलीं जी कोमदाद आसली ते इनवॉल्व आसा आनी बाकीचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा जेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवन हे बंद करपाक जाय आसलें, हे सगळ्यांचे इनवॉल्वमेंटान सपोर्टान आनी स्पेशली थंयचे आमदार तेच्या पयलीं निळकंठ हलर्णकर आसलो, मागीर किरण कांदोळकर आसलो. हेचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून खंयच्याच एमएलएन कापासत करूंक ना की ही बस्ती उडोवपाक. कित्याक ते रिजन तुमकां सांगता फुडें. पूण लाला की बस्ती सुरवात कशी जाली, 2009 तेंकां पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडलेले पूण तेचें डेमोलिशन कांय जावंक नासलें. ते जावना म्हणून लोक कोर्टान गेले. थंयचे विलेजर जे आसले ते कोर्टान गेले. कोर्टान गेले रीट पेटिशन तेंच्यांनी घातलें आनी ते रीट पेटिशन जेन्ना ते जिखले तेन्ना कोर्टान ऑर्डर दिली पंचायती की डेमोलिशन कर म्हणून आनी कलेक्टराकूय डायरेक्शन दिलें की नेसेसरी एक्शन तेचेर घेवचें आनी ते कितें आहा ते डेमोलिशन करचें म्हणून. मागीर 2010 कलेक्टरा कडल्यान कोमदादाक ऑर्डर केली आनी तांकां सांगलें की 30 दिसां भितर जे इल्लीगल स्ट्रक्चर थंय आसा ते तुमी काडा म्हणून. आतां केन्ना 2010 2010 म्हणजे ह्याच म्हयन्यान नोव्हेंबर म्हयन्यानूच. मागीर 2013 कितें जालें, तांकां डेमोलिशन स्क्वॉड जाय म्हणून मागणी केली आनी 2007-2013 तांकां डेमोलिशन स्क्वॉड तांकां दिलो. पूण हो डेमोलिशन स्क्वॉड दिल्या उपरांत तेचें डेमोलिशन केन्नाच जावंक ना. कित्याक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, पंचायतीचो प्रेशर, एमएलएचो प्रेशर, सगळ्यांचो प्रेशर, हे सरकाराचे सगळे तांकां सपोर्ट मेळोन ते डेमोलिशन तेंच्यांनी करूंक ना. तेन्ना एक डिपार्टमेंट येयना, केन्ना दुसरे डिपार्टमेंट येयना, अशें करून करून ते डेमोलिशन उरलें. मागीर ते रेग्युलरायज आपले स्ट्रक्चर आहा ते रेग्युलरायज करपाक तेंच्यांनी परते सिव्हील सूट घातलो. ते जाल्या उपरांत 30/11/2019 30/11/2019 ह्या दिसा तेंचे जे रेग्युलरायझेशन जे प्ली आसले पळय इल्लीगल स्ट्रक्चरांचे ते भायर पडले. म्हणजे 2019 हे फायनल जाले की ही स्ट्रक्चर टोटली इल्लीगल आसा आनी ही स्ट्रक्चर आहा ती रेग्युलरायज करपाक शकना म्हणून. आतां हें जाल्या उपरांत तेचेर अजून मेरेन फुडें कांयच चलना नासलें. आमी पंचायतीन कंप्लेंट्स घातले, आमी पंचायतीन वचून सेक्रेटरीक मेळ्ळे, सरपंचाक मेळ्ळे, पूण तेंच्या कडल्यान कांय एक्शन जाय नासली. मागीर विरेशाच्या थ्रू आमी जेन्ना एसेंब्लीन मॅटर मांडलो, एसेंब्लीन जाल्या उपरांत मागीर आमी पर्सनली हांव आनी अजय वचोन आमी बाबूश मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरा तेका मेळ्ळे पर्सनल, तेच्या वांगडा मिटींग घेतली आनी तेका आमी ही समरी दिली. ही समरी तेका प्रेजेंट केली की ह्या मॅटरान कितें जालां पळय आनी हे मॅटर खंय पावला कशें, ही समरी तेच्या फुड्यान दवरली आनी तेका एक्सप्लेन केलें की हे मॅटर आसा आनी तुमचे डिपार्टमेंट आसा पळय हे एक्शन घेवपाक टोटली फेल जाला जेन्ना सुप्रीम हायकोर्टान आनी बाकीच्या जाग्यांचेर तेंकां इल्लीगल म्हणून तेंकां ऑर्डर येयल्ली आहा म्हणून. सो हे जाल्या उपरांत रोखडेच एक्शन चालू जाली. थंयच्यान रोखडेच बार्देसाचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा, एडमिनिस्ट्रेटरान कोमदादाक लेटर केलें की 7 दिसां भितर तुमी जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आसा ते आयडेंटिफाय करून रिपोर्ट दिया म्हणून. ते रिपोर्ट दिल्या उपरांत रोखडेच सगळें जालें. मागीर तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडली. डेमोलिशन ऑर्डर नोव्हेंबरान तांकां डेमोलिशन ऑर्डर जातली. ती डेमोलिशन ऑर्डर येयली म्हणून कितें केलें, ते थोडे 7-8 जाण कितें आहा पळय ते कोर्टान गेले. ते कोर्टान गेले की
आमची स्ट्रक्चर आसा ती वाचोवपाची, आमची स्ट्रक्चर आहा ती रेग्युलरायज करपाची आणि आमी इलिगल काय करूंक ना, आमी लिगल केला म्हणून. तुमकां कोर्टान कोण केला पळय, आतां ही आयची हायकोर्टाची ऑर्डर, हे हायकोर्टाची ऑर्डर ऑलमोस्ट 40-50-54 पेजीसाची ऑर्डर आसा. सो आयज जर तुमकां नांवां जर वाचून दाखयता मुद्दाम तुमकांय कळपाक जाय की कोण कोण लोक आयज गोंयांत येतात आणि आयज ते जागे घेतात, इलिगल बांदतात आणि कोर्टान वयतात. म्हणजे तेंची कापासात कितें आहा ती पळया तुमी. आयज तेंची जी केस आसा पळय ती वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा, कलेक्टर नॉर्थ गोवा, मागीर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉमदाद ऑफ तिरीम, म्हणजे ह्या सगळ्यांच्या विरोधात ते झगडटा. जे इमेजिन करा तेची पावर कितें आहा ती. आता पयले नाव आसा आयूब खान, जो हाऊस नंबर 100/3/1 टीव्ही उचितवाडा टीव्ही हांगा रावता. आता ह्या मनशाचे घर इलिगल आसा आणि तेका सरकारान वोटिंग कार्ड दिला, ते तुमकां दाखयता हांव फुडें. मागीर खुर्शिदा अहमद, मागीर सलीम संदी, महमूद अन्सारी, मागीर दादापीर लोहार, अब्दुल सत्तार शेख, इब्राहिम साहब, सलीम शेख, नूर अहमद दर्लेश्वर, इस्माईल चपेरबंद, हे सगळे जाण कोर्टान गेले. कोर्टान वचून आता ऑलमोस्ट 1-1.5 म्हयनो जाले हे मॅटर चलताले आणि आमी कंटिन्युअस नॉन स्टॉप जी कॉमदादाची जी कमिटी आसा, स्पेशली आमचो मायकल प्रेसिडेंट जो आसा, त्या प्रेसिडेंटा कडेन आमी कॉन्स्टंट टचान आसले, फॉलोअप घेताले कितें जालां, कशें जालां. आणि फायनली आयज एक गुड न्यूज येयली, ती म्हणल्यार सगळे हियरिंग जावन कोर्टान आपली ऑर्डर दिली. आता कोर्टान तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमचे स्ट्रक्चर जे आसा पळय, ही स्ट्रक्चरा तेंच्यांनी 2000 साला पयलीं बांदलेली. म्हणल्यार 2000 साला पयलीं, 2000 वर्सां पयलीं जर ते स्ट्रक्चर आसा जाल्यार तितल्या टायमा भितर कॉमदादाचे ते रेग्युलरायज करपाचे ते आसले, पूण तितल्या टायमा खातीर आसले. पूण कोर्टान प्रूव्ह केलें की तेंच्या कडेन जे स्ट्रक्चर तेंच्यांनी बांदला बाय गुगल इमेज जावं नाजाल्यार बाकीचे डॉक्युमेंट्स जावं, मागीर हाऊस टॅक्स जावं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जावं, त्या सगळ्याचेर जर आमी पळयत जाल्यार तेंचे जे डॉक्युमेंट आसले ते 2005च्या फुडले आसले. सो कोर्टान ते डायरेक्ट भायर मारले. मागीर ते तेंच्यान सांगपाक लागली आमकां कॉमदादाचो जो क्लार्क आसा त्या क्लार्कान आमकां एनओसी दिली की तुमी जागो जाय तसो यूज करपाचो म्हणून. आता कोर्टान हें मेन्शन केला भितर की खंयचोच क्लार्क, कॉमदादाचो क्लार्क एनओसी दिवपाक शकना. ते म्हणल्यार कॉमदादाचो जागो जर घेतले आनी दितले, ऑप्शन करतले आनी कोणाक सेल करतले जाल्यार तेका भरपूर प्रोसिजर आसा, तेका गव्हर्नमेंट बॉडीज लागता, तेका कॉमदादाचे सगळे मिटींग लागता, फायलिंग लागता, सगळे डॉक्युमेंटेशन जाल्या उपरांतूच तो तुका दिवपाक मेळटा. तसो क्लार्काक तो एनओसी दिवपाक मेळना. आतां ती क्लार्कान कशी दिली, कितें दिली तो दुसरो मॅटर आसा. बट कोर्टान सांगलें की क्लार्कान जे दिला पळय ती टोटल एनओसी इनवॅलिड आसा. आता क्लार्कान एनओसी दिला भितरूय कोर्टान मेन्शन केला की तितून कितें बरयला की तुमी ते 100 स्क्वेअर मीटर जागो तुमकां थंय बांदपाक आमी दिता, बट तुमी कोड ऑफ कॉमदादान जे जे कायदे आसा ते सगळे तुमी फॉलो करपाक जाय. गव्हर्नमेंटाचे सगळे कितें बाकीचे जे लॉज तुमकां एप्लिकेबल आहा पळय ते तुमी फॉलो करपाक जाय, मागीर तुमी बांदपाक जाय. तेणी आपल्या भशेन स्मार्ट रितीन तेणी कोणी क्लार्कान दिले. सो हें कोर्टान भायर मारलें. सो हे तेंचे जे प्ली आसले आनी तिसरो तेचो प्ली आसलो की आमकां टायम दिवना म्हणून कॉमदादान. हे सगळे टायम दिवना, ही नाटकां सगळी खूब जाल्ली. कित्याक हेच्या पयलीं कितले कंप्लेंट जावन कांय जायना म्हणून लोकांक जे लोकल आसले तेंकां कोर्टान वयचें पडलें. कोर्टान वचून कोर्टाच्यान ऑर्डर हाडची पडली आनी ते जावन आतां 2019 मेरेन ते पावले. 2019 रेग्युलरायझेशन जे करपाचें आसलें पळय ते तेंच्यांनी भायर मारलें. म्हणजे आतां ते परतून जेन्ना डेमोलिशन जेन्ना हाजीर थंय प्रेशर घातलो, मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली, विरेशान असेंब्लीन उलयल्या, तेन्ना जेन्ना ही फायल परती रिएक्टिवेट जाली पळय तेन्ना तांकां जाग येयल्यार परते ते कोर्टान गेले आनी कोर्टान जजमेंट दिला. सो आमी खूब हॅपी आसा, खूश आहा की फायनली आयज जी लालाची बस्ती आमी जी म्हणटा तेचेर पयलो फेसीचो एक डेमोलिशन ऑर्डर येयला. हितून 25 स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय केल्ली आसा. हे तुमी पळोवपाक शकता. ही जी आहा पळय ही 25 स्ट्रक्चर जी आसा पळय 25 स्ट्रक्चर हांगांनी आयडेंटिफाय जाली. एक्चुअली ती 35 स्ट्रक्चर. पूण एडमिनिस्ट्रेटरान कॉमदादाक टीव्हीचेर सांगलें की तुमी बाकीची सगळी जितली स्ट्रक्चर आहा ती आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणून. सो स्टेप बाय स्टेप आमी फुडें वयतले. आतां हितून जे पयली जी ऑर्डर येयल्या पळय ही ऑर्डर येयल्या ती 343/14 ह्या सर्वे नंबराक ही आज जी ऑर्डर येयल्या पळय ती येयला. पूण जेन्ना हायकोर्टान गेल्ले लोक हायकोर्टान गेल्ले तेन्ना 2 सर्वे नंबराक ती ऑर्डर आसली. दुसरो सर्वे नंबर आसलो 347/2 हे सर्वे नंबर. तेन्ना दोनूच सर्वे नंबर आसले 2010. घरां फक्त 35 आसली
आणि आयच्या दिसा जर तुम्ही पळयत ही पयलींची घरांनी आता जर तुम्ही पळयत हे सगळे सायडीक जे जाला पळय ऑलमोस्ट 130 प्लस हाऊजीस हांगा जावपाक ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी MLA ह्या सरकारान पंचायतीन कॉमदानान सगळ्यांनी अलाव केले. इमॅजिन करा की 2035 घरांची डेमोलिशन ऑर्डर येता ती एक्झिक्यूट जायना आणि दिसाची आणि 100 घरां वाडटा आणि भितर सर्वे नंबरूय बाकीचे एन्क्रोच जाता. भितर 346/1 344/6 343/3 345/1 347/1 346/2. सो आम्ही जे आयज फायट करता ते आयज फर्स्ट फेज आसा पळय तेचो तेका डेमोलिशनाचेर येयली आहा. आमी हें सांगता की हेच्या फुडें जी बाकीची उरतली पळय तेंचेरूय आमी हे सिमिलर ऑर्डर ही सेम ऑर्डर घेवन आमी तेतूनय परते फाल्यां कोर्टान वचून नाल्यार कोर्टान वयतले नाल्यार कॉमदादाचे थ्रू जाल्यार कॉमदादाच्या थ्रू आमी वयतले आनी हे जे डेमोलिशन कितें करून घेवपाक जाय पळय हे डेमोलिशन आमी 100% करून घेतले. आता ह्या फावटी जर सरकाराक दिसता बीजेपी सरकाराक दिसता की हे कोण आसा आयूब खान आसा खुर्शीद अहमद आसा आणि महमूद अन्सारी आसा ह्या सगळ्यांक जर बीजेपी वाल्यांक दिसता की हेंका वाटोवपाचे तेंका साल्वार करपाचे तेंका आपले वोटर म्हणून तेंचो सत्कार करपाचो जाल्यार फुडें तेंका आरजी तेंच्या फुड्यान आसलेली आरजी तेंच्या वाटेक येतली. हे 100% आमी सीएमाक आनी ह्या डिपार्टमेंटाक बाकीचे जे कोण आयज गोंयकारांक फोटोन ह्या भायल्या लोकांक आयज गोंयकार करता तेंका आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदता. आता तुका मुद्दाम दाखयलें की लालाची बस्ती इम्पॉर्टंट कित्याक आसा. आता हो लालाची बस्तीचो हो इलेक्ट्रोल रोल टीव्हीचो पार्ट नंबर 28 हांगा ऑलमोस्ट 955 वोटर्स आसा. ह्या 955 वोटरान ऑलमोस्ट 350 प्लस म्हणटा पळय ते मायग्रंट वोटर. परतो रिपीट करताय 955 आणि 355 प्लस मायग्रंट वोटरान एकाच लागून ही लालाची बस्ती पॉलिटिकली इम्पॉर्टंट आहा. आयज डेमोलिशन ऑर्डर जाल्या उपरांत हांगा जे बाकीचे जे MLA एक्स MLA आसतलो ना प्रेझेंट MLA आसा निलकंठ हळदणकर आयज आनी बाकीची पंचायत हांकां झेम पडपाची ना. आयज सगळे जाण निलकंठाच्या घरा 100% पावतले 100% आनी निलकंठ तांकां कितें सांबाळपाक जाय कितें करपाक जाय आपल्या भशेन ट्राय करतलो. निलकंठाक एकूच सांगता कामुर्लेच्या मॅटरान तुवें लोकां कडेन फटींगपणा केला. आता ह्या मॅटरान लास्ट टायम तुवें जेन्ना डेमोलिशन स्क्वॉड गेल्लो तेन्ना तुवें हाडयल्लो परते सांगता की आतांच्या फावटी डेमोलिशन स्क्वॉड हाडोवपाची नाटकां करूं नाका. लोक सगळे पळयतात तेन्ना सोशल मिडिया ती नासली. आता सोशल मिडिया आसा एवरी टायम लोक उलयतात व्हिडिओज येतात सगळे कितें आहा तुजी कुंडली ती ऑटोमॅटीक भायर येतली. आता तुका दाखोवपाक गेल्यार मुद्दाम दाखयता. आता ही 1 2 3 4 आता ही तुमी पळयता हो रोलाची फर्स्ट पेज. ह्या फर्स्ट पेजीचेर जर तुमी पळयत हे पयले नाव जाल्या उपरांत हाऊस नंबर आसा पळय हाऊस नंबर ब्लँक आसा. मुद्दाम पळय हे पयल्या हाचेर 30 नावां 30 नावांचेर एकटेय एका हाऊस नंबर ना. म्हणजे हो सरकार हो बीजेपीचो सरकार खंयच्या लेवलाचेर ऍडमिनिस्ट्रेशन चलयता. हो बीजेपीचो सरकार खंयच्या लेवलाचेर गोंय भायल्या लोकांक विकता. गोंयकारांचो जो अधिकार आसा वोटिंगेचो आपलो सरकार हाडपाचो पंचायत हाडपाची लोकसभा मेंबर हाडपाचो नाजाल्यार ZP हाडपाचो सीएम करपाचो गव्हर्नमेंट करपाचो हो जो सगळो जो रायट आसा पळय गोंयकारांचो हो काडून आयलो भायल्या लोकांक हेंच्यांनी दिल्लो. सो हांगा इमेजीन करा ही 30 नावां हांगा आसा. तशेंच हांगा जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 30 नावां ऑलमोस्ट पयले 4 काय 5 पेजी म्हणजे ऑलमोस्ट 70 90 ती 150 नावां ही आहा पळय ही विदाउट हाऊस नंबर आहा. तांकां नाव खबर ना ते रावतात खंय कितें आहा तांकां सोदल्यार पासून ते मेळपाचें ना कित्याक लँडमार्क ना हाऊस नंबर ना कांय ना. तो वाड्यार रावता जाल्यार BLO ताका खंय रावता कितें रावता कशें ताका वोटिंग कार्ड दिलें हें सगळें चॅक करपाक जाय. आता बाकीचे जितले MLA आसा हे प्रचार करपाक हांगा वयतात. निलकंठ हळदणकर गेल्लो किरण कांदोळकर गेल्लो तेजी मिसीस गेल्ली ZP वयता म्हणजे सगळे जाण थंय वयता. आतां प्रचार करपाक वयता तेन्ना तुमी हे कित्याक कॅन्सलेशनाक घालिना की हांगा बोगस वोटर आहा म्हणून ड्युअल वोटिंग कार्ड आहा म्हणून. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमकां जेन्ना कळ्ळें की हांगा ड्युअल बोगस वोटिंग कार्ड ही सगळी नावां काडून आमी इलेक्शन कमिशनाक दिल्ली. सगळी BLO वचून पर्सनल मिटींग घेतलेली पूण तेंच्यांनी हांगा कांयच नावां कॅन्सल करूंक ना. ह्या वॉर्डांतली नावां कित्याक बाकीच्या खूब जाणां कडेन खुबशा वॉर्डांनी तुमी आमची नावां कॅन्सल करून दिल्यात जाल्यार ह्या वॉर्डान तुमी कित्याक करूंक ना. हो वॉर्ड इतलो स्पेशल कित्याक हो लाला इतलो स्पेशल कित्याक तेजेर कोणाचो आधार निलकंठाचो आसा मागीर सदानंद तानावडेचो आसा काणी कोणाचो आसा काय सीएमाचो आसा कोणाचो आसा हे आमकां कळपाक जाय. आतां हो जो दुसरो आतां पळया तुमी आतां लाला जो आसा पळय
एका घराचेर आता एक जर घर नंबर आसा जाल्यार एका घराचेर मॅक्झिमम कितली वोट आसपाक शकता? चडांत चड एक 15 जावं 20, एक फॅमिली व्हडली आहा एक 25. हांगा 100 नंबर जो आसा पळय 100, ह्या 100 नंबराचेर 150 नांवां आहा. हेचो मेन पयलो जो आसा तो लाला बेपारी. लाला बेपारी जो स्टार्ट करता पळय 100 नंबराचेर, तो 100 नंबरा वयल्यान लाला बेपारी डायरेक्ट 100/3, 100/9 इतल्या मेरेन तेची लिस्ट पावता. भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम सगळ्या जातीचे तेणी घरांत भरून दवरता. ते लालाच्या घरांत रावता, शेजाऱ्याक रावता, काय आनी खंय रावता, काय निळकंठागेर रावता, हे चॅक करपाक जाय. 100% चॅक करपाक जाय. कित्याक इतली वोटिंग कार्डां तुमी आयज मायग्रंटांक दिल्यात, म्हणजे तुमी हे चेक करपाक कितें सोदता? जशें तुम्ही कोलवाळे मुशीर दिल्यात तशेंच तुम्ही हांगा करता. एका सगळ्याक हो एमएलए निळकंठ अलंकार आसा पळय, हो जिम्मेदार आहा, हो रिस्पॉन्सिबल आहा. कित्याक आयज पंचायती तो आपूण घेवन आसा, एमएलए तो आसा, सरकाराक तो आहा, आनी हे कांयच करपाक तो दिना. आतां तुमकां दाखयता आयूब खानची नांवां तुमकां वाचून दाखयल्ली पळय. आतां जर तुमी मुद्दाम जर पळोवपाक गेले जाल्यार 228 जे आसा पळय नांव, हे आयूब खान. हे नांव आयूब खान. जो पयलो आयूब खान आहा पळय, हो 100/3/1, हो हेचे नाव हांगा आयूब खान हांगा वोटिंगेचेर आसा. आनी दुसरो आसा तो हांगा 314 हो सलीम संधी. ओके, सलीम संधी. हे सगळे जाण तुमकां कित्याक दाखयता की हे स्कॅम कितें? हांगा इल्लीगल घरां बांदपाक दिवप, वोटिंग कार्डां करप, आनी वोटिंग कार्ड आहा म्हणून तांकां प्रोटेक्ट करप. हो सगळो प्रूफ आसा, ब्लॅक अँड व्हायट प्रूफ. आनी हे जर अशें चल्ले जाल्यार म्हाका दिसना की फाल्यां गोंयकारांच्या मताचो कितें व्हॅल्यू उरतलो म्हणून. हे बीजेपी गळ्यांत पट्टे घालून हिंदुत्वाची गजाली करता, हिंदून राखतले म्हणून सांगता, हिंदू खत्रे में म्हणटा. जाल्यार हे लालाकी बस्तीचेर ह्या बीजेपीन सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. लालाकी बस्ती आसा तिचे बेगिनांतले बेगीन डेमोलिशन करपाचें. इतली वर्सां तुमी तांकां प्रोटेक्शन केलें, इतली वर्सां हिंदू खत्रे में म्हणून लोकांक फटयत रावले, इतली वर्सां हे सगळ्यांक आयूब खान हे कोण कोण आहा तांकां तुमी वोटिंग कार्डां करून दिले. आयज सगळे भायले लोक येवन ह्या लालाकी बस्तीन बसलेले आहा. सो हेतून खंय ना खंय तरी गोंयकारांचो व्हॅल्यू तुमी कमी करतात, गोंयकारांच्या वोटराचो व्हॅल्यू तुमी कमी करतात, आनी गोंयचे रायट्स आसा पळय ते भायल्या लोकांक दितात. आता तुम्ही फाटल्यान तुमकां दाखयला मुद्दाम की लालाकी बस्तीचो मॅग्निट्यूड कितें आहा तुमकां हो लालाकी बस्तीचो हो मॅग्निट्यूड आसा. आता लालाकी बस्ती जी आसा पळय ही इतली डेंजरस आसा की थंय कसले लोक रावता, ते लोक कितें करता हे कोणाकूच खबर ना. जेन्ना आमी थंय इन्स्पेक्शनाक वयता तेन्ना ते सगळे जाण वांगडाच येतात आनी अशें रागान खंय पळयता म्हणजे आतां तुजेर अटॅक जाता काय मागीर अटॅक जाता काय ते पंचायती केअर करिना. कित्याक ही जर घरां हांगा एवरीडे जर बांदता जाल्यार हेका पंचायतीक सगळे खबर आसतनाच जाता, हांगल्या सरपंचाक सगळे खबर आसतनाच जाता, बेश्टे काय जायना. म्हणल्यार पंचायत ही एक पैसे करपाची फॅक्टरी जाल्ली आहा. गोंयकारांचो हक्क, गोंयकारांचे जागे जमनी विकून पैसे करपाची एक फॅक्टरी जाल्ली आहा. हे फॅक्टरी जो मेरेन आमी बंद उडयना गोंयकार, तो मेरेन आमकां आमचो रायट मेळपाचो ना. हे आमकां लागून काम करपाचें ना. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स इतलें तुमकां सांगता की आरजी हे मॅटर घेवन आतां फर्स्ट फेज जाल्ली आहा. डेमोलिशनाक आमी रावतले, फुडल्या कोणाक मेळपाक जाय, कलेक्टराक मेळपाक जाय नोंदलो, कलेक्टराक तेका मेळटले, म्हापसाच्या कलेक्टरा कडेन ऑलरेडी आमची मिटींग जाल्ली आसा. सो आमी जाता तितलो प्रेशर घालून फाल्यां बाबुशाकूय मेळटले बेगीनूच, बाबुशाकूय मेळोन तेका हे जें कितें आहा पळय डेमोलिशन तें बेगीन करून घेवपाक आमी तेका रिक्वेस्ट करता. बिग क्वेश्चन. लास्ट टाइम ती मायकलची बस्ती बी तुम्ही एक काढला तिचेर कितें जालें? तिचेर आसा चालू आसा, तिचेर कोर्टाची ऑर्डर आसा. जानेवारी मेरेन तांकां टायम दिला. जानेवारी मेरेन सगळे जे मॅटर डीओपीन पेंडींग आसा ती डीओपींतल्यान सगळी
कितें आहा तेंचे लिगल ना इलिगल कितें आहा तें फायनल करून ती ऑर्डर काड म्हणून DOPक सांगलेलें आसा. सो जानेवारी मेरेन आमकां रावचें पडटलें. ऑलरेडी ती कोर्टान मॅटर आसा आनी बाकीचे जे खंय कंप्लेंट्स घालपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ते आमचे सायड बाय सायड बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी आमी चालू केल्ले आसा. मनोज, दुसरो इशू म्हटल्यार तुमची पयर मिटींग जाली पयर एक नावशीचे हेजे इशूचेर. दे हॅव बीन लॉट ऑफ क्रिटिसिजम तुमच्या वयर येयलेला की तुमी सोशल एक्टिविस्टांनी हें म्हटलें वॉट इज युअर सी ऑन दॅट? ना कोणे क्रिटिसायज केला? पयलो म्हणटा तो एंटनी डिसिल्वा आसा, एडवोकेट अमित पालेकरान ताणें तुका तो चाय पे चर्चाक आपयलो, कांकणान चाव घेवन बसलो, तूं येवंक ना, तूं तो थिंगा गार्डनान रावलो. सो हेजेर तुमच्या सगळ्यांचें कितें मत? पयले म्हटल्यार आमी स्पेसिफिकली खंयच्या एक्टिविस्टांक टार्गेट करूना, कोणाचें नांव घेवना. आमी इतलेंच सांगलें की जे एक्टिविस्ट आरजीक सपोर्ट जर करपाक सोदता, आरजीच्या ह्या मुवमेंटाक नावशीचो जो मुवमेंट आसा आमच्या MLAचो तो फुडें व्हरपाक सोदता, एका वटेन फुडें जर व्हरतले आनी फाल्यां जर तुमी आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आरजी बी टीम म्हणून जर म्हणशात, जे पयलींच्यान फाल्यां लास्ट 2-3 वर्सां आमी तेंच आयकता, फक्त आझाद मैदानाचेर गेले की फक्त आरजी बी टीम म्हणटा. सो ते जर कोण म्हणटले जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना म्हणून आमी क्लियर कट सांगलेलें. आनी तें हांव आतांय सांगता, जर कोण आरजीच्या मुवमेंटान येता म्हणल्यार ह्या नावशीच्या मुवमेंटान येता, आमच्या आरजीच्या MLA वांगडा येता आनी तेच MLA आनी तेच्याच MLAच्या पार्टीक जर BJPची बी टीम म्हणटा जाल्यार असल्याक आमी लागीं धरपाचें ना, हांव आतांय सांगता. आनी दुसरें जालें कांकणाची गजाल. काल म्हाकाय खबर ना, तिणी म्हाका आपयल्लो म्हणून, पूण जेन्ना मागीर घरा पावलो तेन्ना कळ्ळें की तो कांकण घेवन बसलेलो म्हणून. आनी हांवें प्रेसान हें सांगलें की तेणी जेवणाक आपयला म्हणून. अमित पालेकराक इतलेंच सांगता की मनीस बेकार जालो की असोच प्रॉब्लम जाता की जेन्ना तेका कांय सुचाना तकलेन, जेन्ना पार्टेन तेका कोण व्हॅल्यू दिना, नाजाल्यार पार्टेन तेका रिस्पेक्ट दिना, आनी पार्टीचे जे बाकीचे जे ऑफिस बेरर आहा तो तेन्ना भायर केन्ना वयता काय म्हणून पळयता, नाजाल्यार दिल्ली वचून कंप्लेनी करता की एका भायर मार म्हणून. सो तेन्ना तकली भ्रश्ट ही जाताच. सो आमचे संवेदना तुज्या वांगडा आसा की देवान तुका बरी मेंटल स्ट्रेंथ दिवची, कित्याक भितरल्यान पार्टीच्यान तुजेर भरपूर अटॅक जाता वी नो. सो खंय तरी पार्टेन तूंय जाम जाला आसतलो मेंटली, बाणास्तरीचेय मॅटर जाले, फेक ड्रायव्हराचेय मॅटर जाले. सो वांगडा जितली मॅटरां आयली ती तुका मातशें हँडल जायना. पूण तुवें जर जेवणाक आपयलें जाल्यार निश्चित हांव हेचेर विचार करता, एक दीस जेवणाक मेळया. आनी एकूच सांगता की जेन्ना हांव मेळपाक येतलें कांकणां घेवन तुवें येयल्लो तेन्ना प्रेसाक काय तुवें कांकणां हाडूंक नासलीं, पूण इतलेंच सांगता की जेन्ना जेवणाक येतलो तेन्ना 10-12 आमचे प्रेस भाव भयणी येतले, तेंच्याय खातीर जेवण करचें. नावशीचे मरिनाचे उलयता पळय तेन्ना थोडी कनेक्शन आहा, आनी हे कनेक्शन म्हणा जाल्यार तुमी शिंदेक मेवतले, हेजेर जायती चर्चा जाल्ली आहा. आनी ते कितें म्हणटा, शिंदे इनडायरेक्टली इनवॉल्व आहा म्हणटा नावशी मरिनान. सो तुमचें जेन्ना मिटींग जावन मागीर हो यो कितें तुमच्या मिटिंगाचे हेका रिलेटेड आहा हो? हांवें तें आयकूंक ना, पूण जर शिंदेचे जर ते आसा म्हणटा जाल्यार कोणें तें फुडें दवरचें. फाल्यां जर आमकां जर मिटींग जाय करची जाल्यार हांव ते कितें डॉक्युमेंट्स घेता आनी तेका वयता आनी सांगता की बाबा हितून तूं पडो नाका म्हणून. आनी फाल्यां शिंदेक सांगतलो? हय, हांव वचून आमच्या सायडींतल्यान रिक्वेस्ट करतलें की बाबा ह्या मॅटरान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, आमचें गोंय आसा, जर तूं भितर आसा पडो नाका. बट तेका लागून वयतलो आनी मागीर तरी प्रूफ जाय न्हू, बेश्टो वचून हांव सांगपाक शकना न्हू. आनी समज तो हांव म्हणला कोणेक मेळटलो, हांव वयतलो म्हाज्या सायडीच्यान. आमी पार्टीचें डेलिगेशन घेवन वयतले आनी तेका सांगतले, रिक्वेस्ट करतले. आमी तेका फूल रिपोर्ट दितले, आमी हायकोर्टान जें पेटिशन केलां, इतली स्टडी केला, सगळी व्हरून दवरतले की आमचे थंय कितें पार्ट पडटा ते. बट तेका लागून पयलीं तें कनेक्शन प्रूव तरी जावपाक जाय. वाऱ्याचेर कसलेंय कनेक्शन जालें म्हणून तें जायना. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल हांव म्हटल्यार की फाल्यां तो शिंदे जावं नाजाल्यार आनी कोण केजरीवाल जावं नाजाल्यार आनी कोणूय जावं, आमच्या गोंयांत कितें जाय तें आमी डिसायड करतले. ते शिंदे ना आनी कोण डिसायड करपाचो ना फडणवीस करचो ना काय ना. आतां फडणवीस को करता, टिकेटी सगळे फडणवीस करता. हे बीजेपीने आपणाक महाराष्ट्राक विकला आनी आमकां गजाली सांगता. हेंच्यांनी स्वता विकला, हेंचे टिकेटी फडणवीस येवन करता, हेंचो प्रचार फडणवीस येवन करता. सो हे खंय तरी आसा पळय, आमकां फाल्यां खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर जावं CM जावं कितें जावं, जर तो गोंयांत असले करता जाल्यार आमी गोंय सहन करून घेवपाचें. दिसा मिटिंगेक मनोज ते ज्या भाशेन तूं उलयलो, लोक म्हणटा तुमी धमकी दिल्या त्या लोकांक. ते धमकी दिल्ली हो कितें तें? धमकी न्हय, एक्चुअली जे लोक आमकां BJP म्हणटात आनी आपलो टायमपास करता पळय तेंकां वॉर्निंगूच दी. आनी एक्चुअली जर तुका कोंकणीन सांगपाक गेल्यार धमकी समजपाक शकता. आमकां फरक पडना, कित्याक आमी जेन्ना इतले आमचे भुरगे
जिवाची रिस्क घेऊन जेन्ना काम करता, जावं ते बस्तीक वयता, जावं ते स्क्रॅप यार्डान वयता आनी तेचेर कंप्लेनी घालता, आनी ह्या माफियांचेर लँड माफियाचेर जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता आनी तितले करून सुद्दां जर आमकां थंय आझाद मैदान वचून जर थंय आमकां बीजेपी बी टीम म्हणटा आनी फायनली आमच्या आमदाराच्या मिटिंगेक जर येवन थंयसर जर फुडें तांकां भाशणां करपाक जाय जाल्यार इट्स अ क्लियर वॉर्निंग. So तुमचे म्हणटा आमदार कोणेच आमदाराक आनी पार्टेक सेपरेट करपाक शकना. तो आरजीपीचो आमदार, तो इंडिपेंडंट आमदार न्हू, हें तेंच्यांनी तकलेन घालपाक जाय. आमदाराच्या मिटिंगेक येयला जाल्यार ती पार्टेकूय तितलोच रिस्पेक्ट जाय, आमदाराकूय तितलोच रिस्पेक्ट जाय. बीजेपी बी टीम म्हणा, आमकां बीजेपीची बी टीम म्हणा, म्हणजे आमदाराक बी टीम म्हणटा, म्हणजे तुमी बी टीमी वांगडा येयल्यात कित्याक टायमपास करपाक? तुम्ही नाजाल्यार बॅनर कित्याक लायना? आरजीपी बॅनर कित्याक लायना? आरजीपी बॅनर लाया न्हू. आमी मिटींग कितें घेतले? आमी मिटींग सगळ्या लोकांक पब्लिकाक आमदाराक घेतले. आमी कितें सांगला, जे कोणाक आमदाराक आनी आमकां बी टीम म्हणटले तेंच्यांनी स्टेजीर येवपाचें ना म्हणून सिंपल. आनी आयजूच सांगता तेंच्यांनी येवपाचें नाही, काम घेवचें ना. क्लियर कट. तेकाच लागून म्हणटा तुमची कोणूय येता, बी टीम म्हणटा तेका चान्स ना. सिंपल. बी टीम म्हणटा तूं बी टीम वांगडा कित्याक आजची मीटिंग म्हण सांग मरे ती. बी टीम जेन्ना आमी मिटींग जाली, हांवें पर्सनली गोंयकार अगेन्स्ट मरिना जे आसा तेंकां जेंच्यांनी काम केलां तेंकां आमी रिस्पेक्ट दिलो, तेंकां रिस्पेक्ट दिता. आमी क्लियर कट सांगला जेंच्यांनी काम केलां तेंकां आमकां तेंच्या बद्दल आमकां कांय दियना. पूण जर कोण स्टेजीर येवन उलयतलो आनी तो फाटल्यान वचून बी टीम म्हणटलो ना, 2 वर्सां आमकां बी टीम म्हणटा आनी परतो 2 दिसांनी परतो बी टीम म्हणटलो, तें आमी खोकून घेवपाचें ना. सॉरी. सो धमकी ती. हय धमकी धर, काय प्रॉब्लम. थँक्यू.